sorceia donia Bozo tuji magumkamka Ai totuzap somestaci Doi pakui gorozapci Ai totuzap somestaci Doi pakui gorozapci Tuce sorșe ai leodonia Bovuktuka moj maarga Kaltu nodor deva tuci Somesta circa clutici Kaltu nodor deva tuci Somesta circa clutici Bapaची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो आणि तुमच्या आत्म्यासोवे आसू बगाळ बावडीनो आयच्या शिव वर्तमानात जेजू म्हणटा तो दुसऱ्यांक कर जशें तुका जाय दुसऱ्यांनी केल्लें जिवितांत जर तुका बरें जाय बरें कर तुका भोगसणें जाय दुसऱ्यांक भोगोस दुसऱ्याचो आदार जाय तूं पयलीं दुसऱ्यांक आदार दी जें आमी कितें करता तें सगलें परतून आमकां मेळटा दिसा दिसपोटी आमचें जिवीत जियेतना आमकां बरें करपाक जायत्यो संद्यो मेळटल्यो जिवितांत बरें करुया देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक देवाचे मोगाचे आमी गवाय जावंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया आनी पवित्र मिसाची भेटीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उंचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Somia kaklut kor Somia kaklut kor Krista kaklut kor Krista kaklut kor Somia kaklut kor Somia kaklut kor Pratuya हे मिसाचे ते सांभटयता रॉयस्टन आनी फेलिसिया फेर्नांदीस केरीत भाशेन तांचे पासत आमी मागुया देवान तांकां बरी भलायकी दिवूं आपलो शुभ आशिर्वाद तांचेर घालूं ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमची ते सवा जें कितें आमी मागूंक आयल्या भाग्यो नांदुनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा
तुवें तुजी पोरशीक पाडोवाचो भाग घेवन आंतून कोऱ्या बावार्ताचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताराक तिरास्कारी जावून दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोण पाडून आनी सगल्या आमच्या आडकोळींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगोशें कोर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. सेनाकरीबान अझिरियेच्या राजान हेजियेकाक आनीक एक पावट निरोपी धाडले अशें म्हणून जुदाच्या राजाक हेजिकियाक अशें सांगात, तुजो देव जेरुसालेम असिरियेच्या राजाच्या हातांत पडचें ना म्हूण तुका सांगता आनी ताचेर तूं पातयेताय. ह्या देवाक तुका फोटोवंक दिवं नाका. सगल्या देसांक असिरियेच्या राजान कितें केलां तें तूं जाणोत. तांचो कसो विद्वास केलो तें तुवें आयकलाय. तूं एकलोच सुट्टलोय म्हूण रावताय. हेजिकियान निरोपियांच्या हातांतली चीट घेतली आनी ती वाचली. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो आनी सर्वेस्परा मुखार ताणें ती चीट उक्ती करून दवरली. हेजिकियान सर्वेस्परा मुखार हें मागणें केलें, दोलबाराच्या सर्वेस्परा, केरुबींच्या शिवासनार बसलोल्या इस्रायलाच्या देवा, संवसारांतल्या सगल्या राजांचो तूं एकलोच देव. तुवेंच स्वर्ग आनी पृथ्वी रचल्याय. सर्वेस्परा, कान दिवन म्हजें आयक. सर्वेस्परा, तुजे दोळे उगोड आनी पळय. सेनाकरीबीच्या उतरां आयक. जिव्या देवाक अपमान करूंक ही चीट ताणें धाडल्या. सर्वेस्परा, सगल्या राष्ट्रांचो असिरियेच्या राजांनी भस्म केलो तें खरें. तांच्या देवांक तांणी उजो लायलो, कित्याक हे देव न्हय. पूण मनशाच्या हातांचो वावर, लांकूड आनी फातर, आनी देखून तांणी तांचो भस्म केलो. पूण आतां सर्वेस्परा आमच्या देवा, तांच्या हातांतली आमकां निवार आनी तूं एकलोच देव म्हूण पृथ्वेवेल्या सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. तेन्ना इजायासान आमोसाच्या पुतान हेजिकियाक सांगून धाडलें, सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, सेनाकेरीब असिरियेच्या राजा विशीं तुवें मागणें केलां तें हांवें आयकलां. ताचेर आड सर्वेस्पोर उलयता तें उतोरें. सियोनाची आंकवारदू तुजी बेपरवा आनी मस्कोऱ्यो करता. जेरुसाल्याची धूव तुजे फाटल्यान तकली हालयता. जेरुसाल्यांतलो एक उरलोलो जोमो भायर सरतलो. सियोन दोंगरार रावतल्या वाटावलोल्याचो जोमो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आपले व्हड प्रेमाशन हें सगलें करतलो. देखून अझिरियेच्या राजा विशीं सर्वेस्पोर अशें सांगता, तो ह्या शारांत प्रवेश करचो ना. ताचेर तो एक पूण बाण सोडचो ना. दाल घेवन तो विरोध करचो ना. ताचे भोंवती आडो घालचो ना. आयला तेच वाटेन तो परततलो. ह्या शारांत तो प्रवेश करचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. म्हजेच पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शार राखतलों आनी सांबाळटलों. तेच राती सर्वेस्पराचो दूत भायर सरलो आनी अझिरियेच्या मैदानार 185,000 मनशां ताणें मारून उडयले. सेनाकेरीब अझिरियोचो राजा पळून घरा गेलो आनी निनिवेंत रावलो.
सर्वेस्पराचें उतर. जबाब. देव आपलें शार सदां काल राखता. सगळीं म्हणुया. देव आपले शार सदांकाळ राखता. सर्वेस्पर कितलो व्हडतो आमचो देव. देवाच्या शारांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोकशी वयर काडून दाखयता. आख्खे प्रितमेचो आनंद. जबाब. सर्वेस्पर आपलें शार सदांकाळ राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो कोरो दोंगर वोडत्या राजाचें शार. हांगा ताच्या निवासान खोट्ट्या मदें आपुणूच ताचो गोठ किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिलें. जबाब. देवान आपलें शार सदांकाळ राखता. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो मोग आमी नियाळटाव. सगळ्या मनशां मदें केदें व्हडतें नांव तुजें. तशेंच पृथ्वेचें शिमाक पावलें. किर्ती तुजी नांव रूप तुजें. जबाब. देव आपलें शार सदांकाळ राखता. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. सोमी म्हणटा. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. मुयमान तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक मुळे पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाका आनी तुमची मोतयां दुकराच्या फुड्यांत उडोवं नाकात. कित्याक ती घोडयेक पांयां तोडा मस्तीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमच्या कुडक्यान कुडके करतीत. म्हणटोच येरांनी तुमकां केल्लोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. सुमूर्त आनी प्रवादी मुणगे हेंच. ओशीर दारवोटांतल्यान भितर सरात. कित्याक गोरटानाक पावयता तो दारवोटो रूंद आनी तो मारोक विस्कोळ आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ. जिविताक पावयता तो दारवोटो कितलो म्हूण उशीर आनी तो मारो कितलो म्हूण कोटीन आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ भावणीनो, आमच्या धर्माचो भांगाराचो कायदो, द गोल्डन रूल ऑफ आवर रिलीजन इज तूं दुसऱ्यांक कर जशें तुका जाय दुसऱ्यांनी तुका केल्लें. डू टू अदर्स एज यू वॉन्ट अदर्स टू डू टू यू. जिवितान जर तुका बरेंपण जाय तूं दुसऱ्याक बरें कर. जिवितान जर तुका भोगसणें जाय तूं पयलीं दुसऱ्याक भोगोस. जिवितान जर तुका दुसऱ्याचो आदार जाय तूं पयलीं दुसऱ्याच्या गरजांक पाव. आनी ज्या मापान आमी दुसऱ्याक करता त्याच मापान परतून तुका मेळटा. जेजू म्हणटालो नीत करिनाकात आनी देवूय तुमची नीत करची ना.
दुसऱ्यांक दी आनी तुकाय मेळटलें. मोगाळ बाबडीनो, आमी कितें कर जावंक जाय, आमी आदार दिता गाय दुसऱ्यांक, आमी बक्षिता गाय. कारण जें कितें आमी करता तें परतून घुवन आमचेशी परत येता. ह्या दिसांनी फ्रांसीस द तुये हाचो एक तियात्र चलता. केल्ल्या मापान बोग हें नांव ताचें. आनी ह्या तियात्रांत एका मिनिस्टराची स्टोरी तो सांगता. ह्या मिनिस्टराच्या भाटान एक गरीब ओस्तोरी आनी तिचो पूत रावता. आनी हो मिनिस्टर तांकां जायते त्रास करता, तांकां पिडापीड दिता. आनी शेवटाक ताचेर एक फॉल्स केस घालून त्या चेड्याक जेलीन घालता. पूण दुसरे वाटेन ह्या मिनिस्टराच्या कुटुंबान कितें घडटा काय, ताच्या पुताक एक्सिडेंट जाता आनी पूत सोंपता. उपरांत ह्या मिनिस्टराक कॅन्सराची पिडा जाता. दुसरे वाटेन जो जेलीन आसलेलो पूत तो सुट्टा, ताका बरी नोकरी मेळटा. मोगाळ बाबडीनो, जे मिनिस्टरान जें वायट केल्लें तेंच वायट ताका परतून येता, ताच्या कुटुंबाचेर परतून येता. ताका लागून जेजू म्हणटा, जर तर तुका बरेंपण जाय तूं बरें कर. तूं वायट कोन्न बरें आशेव नाका तुका दुसरो बरो करतलो म्हूण. जर तर तुका बरें जाय तूं पयलीं बरें कर. भाग्यवंत आसिसीचो फ्रांसीस, सेंट फ्रांसीस ऑफ एसिसी, तो एक ग्रेस कुटुंबांतलो. आनी तांचे खंय सिल्क लुगटाचो धंदो आसलो. आनी एका दिसाक जेन्ना तो तांच्या दुकानार आसलो आनी एके बायली लागीं उलयतालो, खंय एक भिकारी आयलो आनी भिकाऱ्यान म्हणलें, खंय जेजूच्या नांवान म्हाका भीक घाल. पूण फ्रांसीस दे एसिसीन खंय ताका एके भाशेन पयस दवरलो आनी हो भिकारी मुखार गेलो. आनी तेन्ना खंय ताका भितरल्या भितर हांवूंक लागलें, जर तर ताणें एका राजाच्या नांवान मागलें जाल्यार हांव ताका दितालो आसलो. पूण ताणें जेजूच्या नांवान मागलां, जेजूच्या नांवान म्हाका भीक घाल, आनी हांवें ताका भीक घालूंक ना. ताच्या जिवितांत ताका खंय भितरल्या भितर कितें खातालें, एके भाशेन शांती इबाडली. आनी तो खंय वेगी वेगी धांवता, हे भिकाऱ्याक भेटता आनी हे भिकाऱ्याक दुडू घालता. आनी तेन्नाच खंय ताच्या जिवाक शांती भोगता, कारण ताणें हे भिकाऱ्याक आदार केलें. जायते फावटी जेन्ना आमी दुसऱ्याक आदार दिता, म्हज्या जिवितान म्हाका संवस्काय मेळटा, म्हाका शांती मेळटा. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू म्हणटा, जो दारवटो ओशीर तो आमी विचून काडूंक जाय. दोन दारवटे आसात, ओशीर दारवटो आसा आनी रूंद दारवटो आसा. रूंद दारवट्यांतल्यान जायतीं जाणां वचूंक सोदतात, कारण जायते सोंपेपण आसा. पूण ओशीर दारवट्यान तुका जायते त्रास पडटले, पूण शेवटाक तुका इनाम मेळटलो. मोगाळ बाबडीनो, आमच्याय जिवितान ओशीर दारवटो म्हणल्यार तेंच दुसऱ्यांक आदार दिवपाचो, दुसऱ्यांक बक्षिपाचो, दुस्माना पासत मागपाचो. जें कितें कठीण काम तें करूंक जाय, तुका उपरांत बरो फळ मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां दोन राजांची खबर मेळटा. सेनाकरीब राजा आसलो आसिरियेचो, आनी ह्या राजान इस्रायलाचेर एके भाशेन एटॅक करून तांचो भस्म केल्लो. आतां हो राजा जुदाचेर आक्रमण करूंक सोदता. जुदाचो राजा आसा हिजकिया. आसिरियाच्या राजाची जायती व्हडली फौज आसा, 10,000ची. पूण हिजकियाची फकत 1,000ची फौज आसा. आनी हिजकिया कितें करता काय, तो जाणा आसलो, जर तर हांव झुजूंक गेलो हांव हारतलो. तो वेता देवाशी मुखार पांये पडटा आनी देवा लागीं मागता, तूं म्हाका आदार कर, म्हज्या दुस्मानाक तूं पयस कर. आनी देव हिजकियाचे मागणी आयकता. आनी दुसऱ्या दिसाक जायतो 1000 सैनीक सेनाकरीबाचे
तांकां मारून रोयता आनी हो राजा पळ काडून निनिवेक वेता. आमी कांय बरें गीत गायता. वॉट अ फ्रेंड वी हॅव इन जीजस, ऑल आर सिन्स एंड ग्रिफ्स टू बेर. वॉट अ प्रिविलेज टू कॅरी एवरीथींग टू गॉड इन प्रेयर. जेन्ना आमी कसलेय संकश्टाक सांपडटा, आकांताक सांपडटा, आमची गरज पडटा, सगळे आमी आमच्या देवा सशी व्हरूया, कारण तोच आमकां समाधान करतलो. तर मोगाळ भावडीनो, दिसा दिसपोटी आमचें जिवीत येतना, जिवितान जर आमकां बरेंपण जाय, जिवितान जर दुसऱ्यांनी आमकां आदार दिल्लो जाय, आमी पयलीं आदार करुया, आमी पयलीं दुसऱ्यांक बरें करुया, कारण जे मापान तूं दुसऱ्याक दिताय तेच मापान तुका मेळटलें. तर हेंच करूंक हे मिसान कृपा आनी बोड मागुया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमची ते सवा आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी जेजूचो पाटलाव निस्वार्थीपणान करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमा सोमेस्तांनी आमच्या बऱ्या कोरण्या आनी देखी वरवीं देवाचें राज परगटूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. ह्या मिसा बेटेन रॉयस्टन आनी फेलिसिया फेर्नांडीस हाणें आपलें इतेसांव भेटयलां. तांकां बागयोंत आतोनीचे विनवणेन बापाचो शुभाव आशिर्वाद फावो जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. ह्या वेळार तुजी खासगी मागणी, जें तुका कितें मागूंक जाय तें भावार्थान मागून हातूनशे मजतीन देवा मुखार दवर. भूमोगाळ बापा, दुयेंनी आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जिवितान जाय तें बरें करूंक आनी बरें करून तुजो मोग दुसऱ्यांक दिवंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. गाना तुयेरे वेळार आमी गायन घेवया. C26 पेज नंबर 39. Redulia soria ci,
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें साबूड मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अखेर पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, आतून तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासाक तुजे वेदीर आमी दवरल्या ती आमची दानां स्विकार कर आनी अपवीत गुटा वरवीं तुवें ताका मोहिमी मोन केलोय तशें आमकां तुजी काकलूत दाखय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजा उबाराव. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोर काडी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतून तुज्या भक्तांच्या दिसाक तुजे पवित्र सोबेक तो संतोश दिताय. वचन ताचे भाग्यवन जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान भरताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कुश्ट मरण सुसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी करचे रगत. पातकांचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या अवगडासाक करात. Vartaco Sosaracha sorvordara Tuja kustari puro život pona orvi Tu nam ci sorvor keli Amci
देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवसता. क्रिस्ताची कुडीन रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर. अशें लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमाव ताच्या आदार्या आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवोशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयो दाखवार मारे देवा माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाताक आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटा देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका शासनाच्या शासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बोरवोशान ओतरेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमान तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्तान तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्याचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्याचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटांत सांबाळ. तुजो जियेतान राजवट चलयताय शासनाच्या शासना. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत को. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत को. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक पयल्यान सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलोय आनी म्हज्या आत्म्याक बरय. भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजांनी शोंक वेताना आमी गायन घेवया R42 पेज नंबर 198. Jesu nakapagkriska, Jesu kakisog limona, Jesu nakapagkriska, Jesu kakisog limona. Jesu, tuż ma casa. Tu Jesu, tuż ma casa. Jesu nakamangkapurvi, Jesu kangesog lipodvi, Jesu nakamangkapurvi, Jesu kangesog lipodvi. Jesus.
प्रार्थूया. सोर पदवेदार देवा, बागियोंत आंतोनीच्या दोबलशान वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांताय सुर्गीच्या जेवणाचे देवीक बोळ तीर जावं आनी वाडूं अशें आमी भावार्थाचे देणे सुपूर्णपणी सांबाळूं आनी तुवें दाखयले चडवळेचे वाटेन चलूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसुया. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर जोकी आनी फादर हायसिंड कॉरिडोरान आसात. सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग करता. तुमी तिका मेळचें आनी अपॉयंटमेंट घेवचो. बागियोंत आंतोनीचे इमाजी सेरपेंत हातान धरून आमच्या सोविने स्टोरांत विक्रेक मेळटात. तुमी त्यो घेवं येता. चर्चीज ऑफ गोवा हें पुस्तक सोविने स्टोरांत विक्रेक मेवता. ताचेर गोंयचे इगोर्जेची म्हायती दिलोली आसा. तुमी तो घेवं येता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बागियोंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. जी कोण उबी आसात ताणें बसून घेवचें. बागियोंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका बागियोंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोरमदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पिटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका भोगसण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आज वाडगिता आनी बोरबोशान रावता. बागियोंत आंतोन दुखेस्ताच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजें हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळून घे. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उसोऱ्यांच्या बागियोंत आंतोन तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणून आय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मसुतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी कोणवडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गुण ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गात चलूंक तांचे खातीर तमन आसतना विनोती कोर. आमेन.
शॉर्टाक आमी गायन घेवया U25 पेज नंबर 243. आमी पयलो श्लोक आनी तिसरो श्लोक गायतले हांव. Santa Toni Bogda Frignace Kuleja Tuja Krota Kelda Olo Jesu Rasa Tuja krota kelda Olo Jesu rasa Santa Toni Bogda Otsoria tuji tera Zuda vekor bogda Omba piacciagara Zuda vekor bogda Omba piacciagara